इयत्ता चौथी विषय कोंकणी. नमस्कार भुरग्यानो. ह्या चित्रात तुमकां कोण दिसता? हे जावन आसात आमचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी. महात्मा गांधी आमच्या भारत देशातले एक थोर व्यक्तिमत्व जावन गेले. तांचे पुराय नाव मोहनदास करमचंद गांधी. तांकां आमी बापू ह्या नांवानय वळखतात. ते ह्या संवसारांत ना, पूण तांच्या खुबशा बऱ्या कर्तुपाक लागून आमकां तांची याद येता. भुरग्यानो, आमी गांधीजीचो वाडदीस केन्ना मनयतात? दर वर्सा 2 ऑक्टोबराक आमी बापूजीचो वाडदीस मनयतात. आनी स्कुलांनी घरा भोंवतणी आमचो परिसर निवळ दवरतात. गांधीजीक निवळसाण आवडटाली. तशेंच तांचे 3 मंत्र आशिल्ले: वायट पळोवप, उलोवप आनी वायट आयकप. तांकां मात लेगीत परवडनासलें. देखून हो संदेश आमचे कडेन पावोवपाक तांणी आमकां संदेश दिवपी 3 माकोड मामा दवरले. चला तर, हे माकोड मामा आमकां कसलो संदेश दितात ते आमी पळोवया. नवीन कविता शिकुया. 3 माकड. कविता वाचूया, शिकुया आनी चालीन म्हणुया. 3 माकड. माकोड मामा सांग रे म्हाका, तोंडार हात धरला कित्याक? कितें सांगू बाबुला तुका, बापूजीन सांगला खंय, वायट केदीस उलोवंक नाका. माकोड मामा सांग रे म्हाका, दोळ्यार हात धरला कित्याक? कितें सांगू बाबुल्या तुका, बाबूजीन सांगला खंय, वायट केदीस पळोवंक नाका. माकोड मामा सांग रे म्हाका, कानार हात धरला कित्याक? कितें सांगू बाबुल्या तुका, बापूजीन सांगला खंय, वायट केदीस आयकूं नाका. तर कवितेच्या पयल्या कडव्यान एक बाबुलो म्हणल्यार ल्हान भुरगो माकडांक विचारता की तुवें तोंडार हात कित्याक धरला? तेजेर माकोड सांगता की महात्मा गांधीजीन सांगला वायट केदीस उलोवंक नाका. आमी केन्नाच वायट उलोवंक जायना. दुसऱ्या बद्दल सदांच बरे विचार आमच्या तकलेन हाडपाक जाय. तर दुसऱ्या कडव्यान हो बाबुलो जो आसा तो माकोड मामाक विचारता की तुवें दोळ्यार हात कित्याक धरल्यात? ताजेर माकोड मामा सांगता की गांधीजीन सांगला वायट केन्नाच पळोवंक जायना. तर भुरग्यानो, ह्या संवसाराक जें कितें बरें बरें आसा तेंच आमी पळोवंक जाय. दुसऱ्या बद्दल कितें वायट घडटा जाता तें आमी केन्नाच पळोवंक जायना अशें गांधीजी सांगतात. तशेंच तिसऱ्या कडव्यान बाबुलो परत एकदां माकोड मामाक विचारता, माकोड मामा सांग रे म्हाका, कानार हात धरला कित्याक? ताजेर माकोड मामा परत सांगता की आमी वायट केन्नाच आयकूंक जायना. वायट म्हणल्यार इवल. वायट जें आसता तें आमी आयकूंक जायना. सदांच आमी बरें बरें आयकूंक जाय. अशें हे तिनी माकोड आमकां संदेश दितात. तर भुरग्यानो, आमी सदांच बरें आयकूंक जाय, बरें पळोवंक जाय आनी बरें उलोवंक जाय. वायट आमी केन्नाच पळोवंक जायना, आयकूंक जायना आनी उलोवंक जायना. तर तुमी भुरग्यांनी बरेंच शिकूंक जाय. आपल्या आवय बापायची घरा कडेन आसतना मदत करूंक जाय. टिचरान दिल्लो होमवर्क नियमीत करपाक जाय. अशें केल्यार तुमी आमच्या देशाचे व्हड नागरीक जातले. धन्यवाद. आतां आमी ही कविता चालीन म्हणुया. माकोड मामा सांग रे म्हाका, तोंडार हात धरला कित्याक? कितें सांगू बाबुल्या तुका, बाबूजीन सांगला खंय, वायट केदीस उलोवं नाका. माकोड मामा सांग रे म्हाका, दोळ्यार हात धरला कित्याक?
कितें सांगू बाबुल्या तुका बाबूजीन सांगला खंय वायट किदीस पळोवं नाका माकोड मामा सांग रे म्हाका कानार हात धरला कित्याक कितें सांगू बाबुल्या तुका बाबूजीन सांगला खंय वायट किदीच आयकू नाका. भुरग्यानो, कविता वाचात आणि चालीन पाठ करात. धन्यवाद.